ताणें म्हाका अभिशेक केला, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक आनी जुलुमांत आसलोल्यांक सोडोवंक ताणें म्हाका धाडला. आनी हे वेळार जेजू कितें सांगता? जेजू सांगूंक सोदिना फकत वेंचलोल्यांक, फकत ह्या धर्माच्याच ह्या गांवच्याक, पूण सगळ्यांक, गरिबांक. आनी गरीब म्हटल्यार कोण काय? जीं गरजेवंत आसात त्या मनशांक. आनी हेच जेजूचें कार्य दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक फावो जाता जेन्ना आमी आमचो बावतिज्म घेता. ह्या दिसा आमी त्रिएक कार्यांत जेजूच्या वांटो घेता. याज्ञिकी, राजकी आनी प्रवादीक कार्य. आनी हेच कार्यांतल्यान आमकां अंतर करिनासतना एकामेकाची सेवा करूंक आमकां जेजू उस्कायता. आनी आमचोय गोंयचो साहेब बागयोंत फ्रांसीस शावियर आमकां उलो करता आनी तोच आमकां देख दिता. प्रितीच्या भयणी भावनो, आज आमच्या जिवितान भितर सरुया, आमच्याच गोंयांत भितर सरुया. सभार आमची भाव भयणां असलो वावर करतात. ओतोर करिनासतना, धर्म पडेनासतना, गांव पडेनासतना, जात कात पडेनासतना मनशाची सेवा करतात. जशी हांव सुरवेकूच म्हणटालो, जेन्ना महामारी पेंडेमीक आमच्या गोंयांत भितर सरलें तेन्ना कितलींच भाव भयणां रेल्वे स्टेशनार जेवण वांट्टालीं आनी दुसऱ्या जाग्यांचेर जंय जेवण मेळना थंयसर भावा भयणांक आदार दिलो, तांची भूक मारली. विचारूंक ना तुजो धर्म कितें, तुजो गांव कितें, तुजी जात कितें, पूण गरज पडोवन ह्या आमच्या भावा भयणांनी सेवा दिली. प्रितीच्या भयणी भावनो, जेजूय हेच सेवेची मनशां जावंक आमकां आपयतना जेजूनय आमकां देख दवरल्या. आनी जेजून आपल्या शिकोवणेंतल्यान जायते फावट आमकां शिडकायल्यात. केन्ना आमी कोणाक आदार दिवचो? आमकां लुकाच्या शुभ वर्तमानान 10व्या आवेस्परान दोयाड सामारियेकाराची वफार मेळटा. आनीक आमकां जेजू दाखोड करता, गोरजेक सांपडला तो पेलो. ओतोर करिनासतना, गांव पडेनासतना आमी ताका आदार दिवचो. आमकां मेळटा जेजू लोकांची 5,000 लोकांची भूक मारता. हे वेळार तांकां कुशीन कुशीन बसयना, तूं जुदेव, तूं खंयचो, हे भाशेन ना. सगळ्याची जेजू भूक मारता. आमी पळयता जेजू पिडेस्तांक बरी करता, कुड्ड्यांक नदर दिता, जिवी करता. तांकां विचारिना जेजू तूं खंयचो, खंयच्यान आयला. पूण जेजू हें बरेंपण ओतोर करिनासतना करता. आज आमच्या गोंयच्या ह्या राज्याचेर नदर मारुया. सोबार बरेपणां आमकां दिसती पडटात, पूण थोड्यो थोड्यो शिकवण्यो आपल्यो कोंबऱ्यो वयर काडटात आनी म्हणटात गोंयचे बायले तांकां भायर रावया, ओतोर करुया. तो क्रिस्ती भावार्थी न्हय, तो ह्या आमच्या गोंयचो न्हय, तो हांगासरलो न्हय. हे भाशेन असल्यो शिकवण्यो आज कोंबरी वयर काडीत आसात. आनी आमी असल्या शिकवण्यांक बुल्ल जाता काय हाचेर आमचें लक्ष घालची गरज आसा. तर प्रितीच्या भयणी भावनो, आज देवाचो उलो आमकां कितें काय? पयले सुवातेर आमी भेदभाव करिनासतना, ओतोर करिनासतना एकामेकाक सेवा दिवया. कोणूय तो मनीस जावं, ताचो गांव पडोय नासतना, जात कात पडे नासतना, दादलो वो बायल पडे नासतना आमी सेवेची मनशां जावया. हें बरेंपण आमच्या काळजांत सगल्यांच्या आसाच, हें आमी वळखून घेवची गरज आसा. आनी हें बरेंपण आमच्या जिवितान, आमच्या काळजान, आमच्या देवान घातलां, हें आमी उगडास धरुया. दुसरे सुवातेर ही सेवा दिवंक जायते फावट आमी म्हणटले ताणें सेवा वो आदार मागलोच जाल्यार हांव दितलो. पूण आंकवार मारया आमकां देख दवरता. जेन्ना काना नगरांत हो सोरो सोंपता
तेन्ना आंकवार मारया जेजू सरशी वेता. व्हंकल न्हवरो ह्या काना नोगरांत आंकवार मारयेची सरशी वचूंक ना, पूण तिणें आपकुशीन तांकां आदार दिवंक चिंतलें. तशेंच आपले मावशे भयणीक जेन्ना ती सेवा करूंक गेली तेन्नाय आंकवार मारयेन म्हणूंक ना तिणें म्हाका आपोवंक जाय, रेकाद धाडूंक जाय, ना. पूण आंकवार मारया आपकुशीन ही सेवा दिता. प्रितीच्या भयणी भावनो, आमी आमच्या जिवितांतल्यान आपकुशीन आमीच पयलीं जावन मनशाक सेवा दिवंक आमी वचूंक गरजेचें. तिसरे सुवातेर ओतोर करिनासतना सेवा. सेवा न्हयच फकत आमच्या दुडवाची पूण आमच्या मागण्याची. जेन्ना कोणूय गरजेक सांपडटा ते वेळार ह्या मनशाक न्हयच फकत आमचो दुडवाचो आर्थीक आदार पूण आमी ओत्मिकूय पाठिंबो दिवची गरज आसा. जायत घडये आमचे लागीं दिवंक घडना, तरी पूण आमच्यान ह्या भावा भयणांक वेळ दिवंक घडटा, आमचें एक बरें उतर दिवंक घडटा आनी हे भाशेन आमच्यान सेवेची मनशां जावंक जातात. बागयोंत फ्रांसिस्कान आपल्या जिवितान अशेंच केलें. जेजूनूय आपल्या जिवितान अशेंच शिकयलें आनी आमकां करून दाखयलें. आंकवार मारया आमची आवय, तिणें आमकां सेवा केली आनी हे सेवे चाकरेची मनीस आपल्या जिविता वरवीं जाली. आमी सगळ्यांनी बागयोंत फ्रांसिस्काचे देखीन अंतर करिनासतना एकामेकाक सेवेची जावंक, एकामेकाक सेवा दिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया अशें जावं. मोगाच्या बाबा बिडो जेजू म्हणटालो हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयलां. तर हेंच करपाक तितलें सोंपें न्हय, आगोड. त्याच पासो देवाचो आदार आमकां सगल्यांक नेरूय आमच्यो गरजो ह्या मागण्यांतल्यान बापा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोरजेचे सेवांतल्यान आपले मुन्यारपण चलयतना सगल्या सोवे एक सारकेपणान वागोवन आनी अदीक करून समाजांत उणो मान आसलोल्या सोवे अदीक मोग दाखोवंक तांकां भावार्थाचे दिशेन वाडोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगळे तरेचो भेदभाव पयसावून अदीक करून गरीब दुबल्यांक आनी गरजेवंतांक फावो आसलेल्यो सवलत्यो एक सारकेपणान मेळूंक फावो आसलेले उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी दुसऱ्या धर्माच्या लोकां मदें जियेतना तांचे मदें कसलीच धर्माची अंतर करिनासतना तांकां फावो त्या मानांक लेखून तांचे सोवे इश्टागोतीन जियोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. धर्म परगोट्टेच्या वावरांत मिसोल आसलेल्या सोमेस्तांनी जेजूचें मन आपणावंक आपलो वावर करूंक जावं शिकोवणीक मोलार, दोतोनीच्या मोलार तशेंच सोमेस्तांच्या भावार्थ्याची आकारणी करतना मोगान आनी सेवेच्या मोनान आपली जबाबदारी पाळूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बोदयाल काकुसारा बापा, तुज्या मोगाचेर पात येवन ही आमची मागणी तुजे मुखार उबारल्यांत आनी गुय जायते आमच्या काळजान आवडी आसात ते तुज्या अनुदाक
आनी आमच्या बऱ्याक उपकार जाल्यार शर्ती पावय क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन. Tukac Papa, Sor Moce, Vita Tuca Egane. Tukac Voknau, Sor Moce, Tuce ste Corcașele. Moce Hatge, Moce Paige, Smicar Cor, Ata Coșe. Tu zomoimo, Corcot Coru, Șucobor, Sovia Pihu. Tucați Papa, Sor Moce, Vita Tuca Egane. Tucați Vopta, Sor Moce, Duceți de Corcașele. म्हज्या बाबा मिलो ह्या आमचें बलिदान सोर पदवेदार दे बाबा पाक मानता तसली सभा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपली गोवीत शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. बोमोगाळ बापा तुज्या प्रितीवोन पुताच्या काळज चौतरा व्हरतो मोग पळयोवन हें आमचें बलिदान दोयेल मानून घे. आमच्या अस्कोतायेक लागून आमी परतून परतून तुका ओकमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून तुज्या उदार काकुतीन आमच्या अपराधाचें बोगसणें आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराक उबारतां. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणेच्या देवा सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगवलेल्या ताच्या कळवणांतले बावणे रगत आनी उदक जिबी दितेल्या संस्काराची पवित्र सभेक फुटली जोर. सोडवणेचे जोरीन संतोशान तान बागुंच्याक आपल्या भिजलेल्या काळजान सोडवणदार सगल्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भोगतां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती मोगान गायता. Soy, soy, sorgito soy, 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 soy. बापा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस्त मरण सुसुगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो.
तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी मुरली ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोद समोर पोंची ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी मुरली तुमी सोमेस घेयात नातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सास्ती कोराचें रोगोत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस मनशां पासोत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात Babartazo gut por gutuya Ya Jesu ami houdogata ani hekasit le pieta itle bauti tu voi povane su ami tu che moro orgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता अनोजिबीत सोंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणें रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोर सोडीत मुखामोड पडयोंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंखवार मारे देवाची माय सांगाती तिचो पोती बागिवोन जुदे बागिवोन धर्मदता बागिवोन फ्रांसीक शावेरा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं त्याची सुबोरवी त्याची सुसंगता त्याच शेसुताय पवित्रात्मेच्या एकपणान सोरपदवीदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना ज्या जेजून सगळ्यांची सेवा केली तो जेजू हांगा आसा आनी थोड्याच वेळा आमच्या काळजांत तो येतलो ताका घेवन अशेंच आमी करूंक हें आमचे बाप्पा मागण्यांतल्यान कोतकोत्यान मागुया आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत सदा तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायण्यान घडोव दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली कुड्यो आत्मेची आमकां निवार दोया कुणे जिविता सबस काय शांती पेकोणी बोलाकी आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवशान वत रेखता
तर आमकां जुदार ककुरीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली तूं वाटाय. स्फूर्ती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आयज आमकां एक एकल्याक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतांद्राचो चलयताय सासण्याच्या सासनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाची श्री आमची काबूल कर. देवाची श्री संसाराची पाप कातली आमची काबूल कर. देवाची श्री संसाराची पाप कातली आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड रोगोत आतां आमी शेवंक बेता. ती आमचे जोडटी आनी कास्ताडी ना जावन पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्याक तशेंच कुडीक बावलाक नोको दिवं. ओस तो जेजू सेवा घेवंक न्हय सेवा करूंक आयलो आनी सेवा करून ताणें आमकां दाखयली. आनी आमकांय ताच्या पाटलावदाराक अशेंच करूंक ताणें आज्ञा दिल्या. आनी आपल्या मास्तर रोगतान तो आमकां गोठायन बोळान भरता. बाबार्थान नितोळ काळजान ताची गरज म्हूण आमी शेवता ती आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मांत जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामधी जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्ती प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आज्ञा है. Moja jełna kieja, bałwoń kosi bosa, moja kuri rokta, kosi da dosaya. Jezu ci witam cię, witam cię. Jezu ci witam cię, ci witam cię. Jiwan boyon bosa, tumi sundo saya, tus yang
दिया मोजा रोका वोता तुझे पिऊन दिया जेजू जीवित तुझे सावजी जीवित आमचे जेजू जीवित तुझे सावजी जीवित आमचे Tuce boti zaidi, valiant gawa chara, upas tapas kata, nato usko kora. Tuce boti zaidi, valiant gawa chara, upas tapas kata, nato usko kora. Jesu jivit tuce, zaudi jivit amce. Jesu jivit tuce, zaudi jivit amce. आमचे दोळे दांपुया आनी ओगेपणी काळजांत शेवलोल्या जेजूचें आसणें अणभवुया आनी काळजाचे कोलायकतान ताका आमी दिन वाचुया. जें तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक करतात तें तुमी म्हाकाच करतात म्हणटा स्वामी. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारान आमी वांटो घेतला. ताजे वरवीं स्वयंबा अर्थ मोग आमच्या काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजू सरशीं आमकां अदीक अदीक ओडून घे. आनी आमच्या बाबा भयणां सगळीं कसलीच अंतर करिनासतना तूं तांचे समी जेता मुळकून तांची मोगान चाकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. बसुया. आयज आमचे मोदें मडगांव वाराडांतले ग्रेस चर्च आनी होली स्पिरीट मारगांव हातलीं भाव भयणां आमचे सांगाता आसात. आयच्या मिसाची भेट समोरंबलेल्या फादर लुईस कुतिनो आनी देवाचे उतराची मोडणी केल्ल्या फादर सायमन डिकुना हांकां आमचे दिनवास. तशेंच फादर जो रॉड्रिगीस हाच्या फुडारपणा काल गायनाची मांडावळ करतल्यांक सगल्यांक आमी दिनवासता. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरेचा नोवेनाचो 7वो दीस. दिसपट्टे मिसाचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस. फेस्ताच्या दिसाक मिसाचो वेळ हे परी. सकाळीं 4:45, 5, 6:15, 7:30, 9:45 आनी 10:30 परबेचे मीस. सांजे 1, 2, 3, 4, 5 वरांचेर कोंकणी मिसा आनी 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस आसतले. कुमसाराक तुमच्यांनी बाजिलिकेच्या सांक्रिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11 मेरेन आनी सांजचे 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. फाल्यां दुसरेर आनी तिसरेर फकत सकाळच्या आदसा कुमसारां आसतलीं आनी परबे दिसा कुमसारां आसची नात. फुलां भेटूंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात तांणी बाजिलिकेच्या लिटरची डेस्काक व कंट्रोल रुमा लागीं तुमचो संपर्क सादचो. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें.
कसलीय दुबावी वस्त तुमी पळयतात जाल्यार रोखडीच पुलिसांत कळोवचें. तुमी बागेंत फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचो उमाव घेवन भायर सरतना थंय आमचे दियाक भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यांनी तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते 6 सांजेचे 6 पर्यंत बाजिलिकेंत पवित्र संस्काराची बोजवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूं येता. ह्या मिसांत भक्तीपणांत भाग घेतलेल्या तशेंच हो भक्तीपणाचो वातावरण सांबाळलेल्या सगल्यांक आमचो दिनवास. फाल्यांच्या दिसाक आमी हो दीस म्हत्वाची भयणां पासत भेटयला आनी तशेंच फाल्यां 12-15 कन्नड मीस आसतलें. तशेंच डिसेंबराचे 3 तारखेर आयताराक 11 वरांचेर पुर्तुगेज भाशेन मीस आसतलें आनी 12-15 यात्रेकाराचे मीस आसतले. हे मीस सोंपतोच कोण ह्या फुडल्या मिसाक हाजीर जावंक सोदतात तांणी थंयच रावचें आनी ह्या मिसांत जाणी भाग घेतला ताका वचूंक वाट दिवची. देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे स्वामी आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो आमचे आशिर्वाद घालूं. वचून अंतर करी नासतना सेवा करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागेंत फ्रांसीस शावेराचे नोवेनाचे मागणे आमी सांगातान करुया. बागेंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळें लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन बोलो आनी संवसाराक तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. आमची गरजां खातीर हे वेळार आमी मागुया. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंती ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकान राव. आमेन.